साळगांव गांवांतलें होमकुंड जें आसा हें होमकुंड आपल्या होळीच्या 9व्या दिसा जाता आनी हे होमकुंड हांगल्लो जो आजूबाजूचो परिसर आसा सादारण असो बार्देस तालुक्यान फामाद आसा। आमी होळये दिसा आमी होळी पुरता आनी तेच्या नंतर आयज 9व्या दिसा सकाळी हांगा देवाक सांगणे करून होमकुंड हें उबें करपाक आमी हांगा सगळे गांवचे लोक जमता होमकुंड करता आनी धोल ताच्या सकट आमी मागीर सांजवेळा आमचे शर्वाणी माता आसा शर्वाणी मातेचें दर्शन घेवपाक भेट घेवपाक वयता थंयसर सगळे गांवकार वयतात आनी ती भेट घेतल्या नंतर आख्ख्या गांवांक फैर फडको मारून आमचे वेताळाचें देवस्थान आहा वेताळाच्या देवस्थाना कडेन जो आमची होळी पुल्लली आसता तेजो नाल्ल काडपाक देवाक सांगणे करपाक ते केल्या नंतर सादारणशे 11 साडे 11 पर्यंत आमच्या ह्या स्पॉटाचेर येता। तेज्या पयलीं गांवकारांनी हांगा हेका अग्नी दिल्लो आसता आनी जे इळे जातात उजो जाता आनी त्या उज्यांतल्यान आमचे गांवचे भुरगे दादले बायलां म्हणटा पळय तशीं सगळेतले वयता आनी हो भाग जो आसा हो भाग जो पर्यटन दृश्ट्यान लागीं आसल्या कारणान मोठ्या प्रमाणात सांजवेळा पर्यटकूय हे पळोवपाक येतात। थोडे फॉरेनर लोक आसात हे फॉरेनर लोक हे अग्निदिव्यांतल्यान ह्या इंगळ्यांतल्यान उज्यांतल्यान कशें वयता हें पळोवपाक चमत्कारीत जाता। अशें हे सालिगांवचें होमकुंड कितकेच वर्सां पिणके चल्ललें आसा आनी आयज पासून साळगांवकार एक जावन हे एकवटान आमी फुडें व्हरतात आनी आयचो दीस हो दबाज्याचो दीस आमी मनयतात। आमी आज 55 वर्सां हे हांगा देवाचें कार्य करता तेन्ना आमी जोड वाडून घालता सगळे भावीक गांवांतले आहात न्हू ते सगळे एक जातात तेन्ना उजो घातल्या नंतर सगळे भावीक आहात जे काय ना तितलेय सगळे आमचे देवळां उज्यान पसून ते धांवतात कोणाकूच कसली इजा जायना तेन्ना हे होमखंड सोंपासर आमचो सगळो लोक हांगा आसता धोल ताशे गजरत एकदम आवाजार आमी बरें देवाचें नामस्मरण करून त्या उज्यानसून वयता आमी आनी आमचे सगळे भुरगे जे काय ना आसा ते भेदभाव नासतना हांगासर कार्य करतात आनी आतां हे सगळे भुरगे हांगा जमलेले आहात ते सगळे जोळो जाळटात होमखंडाक तेन्ना तुमी सगळ्यांचें बरें जावं म्हणून मागता हांव आनी देवान आयुश्य आरोग्य सूख समाधान ऐश्वर्य दिवन तांकां सगळ्यांचें कल्याण करचें आनी देवा बरें करचें म्हणून मागता।